I'll dream until I make it real. Hello my YouTube family, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम सगळी बरी आहे म्हूण. आणि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करता आणि आयज न्हू बटाट्या भाजी केल्ली आणि सुल्लोड केल्ल्यो तांदळा पिठाच्यो आणि हेज केलो हेज केल. Say hello friends. Why you was crying just now? Say hello friends. Say hi friends. अच्छा पिता आणि माई बेटा एनो आहे 1 kg चिकन गेले ते बरे वॉश केला आणि ताचे सॉल्ट लायला आणि 1.5 स्पून अशी हांव ताका आले लसुणा पेस्ट लायिल्ली. ते मिक्स केला आणि तेकनो हांवें एक पेस्ट रेडी केला. हांवें म्हाका जाय 1 मूठ अशी जिते कोथमीर आणि हाफ ग्रीन चिली घायल्ली, 1/2 स्पून असो हल्दी पावडर घायल्लो आणि 1.5 स्पून असो लेमन ज्यूस घायल्लो आणि मागीर ते मिक्सरा मारला. ओके आणि तो पेस्ट ताका लायला. हो पेस्ट लायन न्हू एक 1 hour नाजाल्यार हाफ एन आवर दवरपाचें. मिक्स करून जालें तें आनी 1 hour अशें दवरलो तें चिकन. मागीर मुगे तें मॅरिनेट जालें म्हणटरी हांवें पॅन घेयला, डीप पॅन घेयला, तितून हांवें तेल घायला आणि पियाव फोडणा घायला. 2 पियाव घायल्ले मुगे फोंडमान जालें तें. मागीर तितून हांवें टोमाट घायल्ले, धाकटेंशें एक टोमाट घायलोलें. मागीर तें भाजून जालें म्हणटरी मागीर तें हांवें तितून चिकन घायलोलें. तुमच्या न्हू हो मसालो समज तुमकां आनी तीख जाय न्हू जाल्यार तितून चिली पावडर देखून घालून जाता. मिक्सरा मारता तेन्ना हांवें घालूना कित्याक तीख आम खायनाय, बाबा लागून आम पासून खायनाय मेंगारा. मागीर तें शिजता म्हणल्यार हांवें सेपरेट सायडी मागीर एक दुसरो फ्रायींग पॅन घेयला, तितून हांवें आनियन्स घायले आनी मागीर तो मातशें भाजलो म्हणटरी हांवें तितून एक नाल्ल अशी धाकटोसो सोय घायल्ली भाजून. मागीर मुगे ती सोय भाजून जाली म्हणटरी हांवें ती निवयल्ली. निवयन मागीर तितून हांवें गरम मसाला घायला आनी न्हू मिक्सराक कप हांवें धुवना, तें ग्रीन मसाला केलो चोय तितूंकूय हांवें तें घायल्लें आनी आमगे होम मेड मसाला घायल्लो गरम मसाला. तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार मुगे चॅनला आहा. मागीर तें वांटून हांवें तें चिकनाक घायल्लें आनी मागीर एडजस्ट करपाचें. तुमी सॉल्टूय घालाय हा आनी न्हू म्हाका कमेंट बॉक्सांत सांगाय कोणूय तुमी अशें करून कोत्ताय जाल्यार चिकन. ओके हांवें केलें तशें करून शाकोती. जायत जाणांक जायत भाशेन आसता न्हू डिफरंट स्टायल. आतां मागीर जालें तें हांवें तितून करी लिव्स घायल्ले आनी तुमकां जिते कोथमीर जाय जाल्यार तीय घालूंक जाता. हेचें जालें आतां आमगेलें जेल आनी चिकन बरें जाल्लें पूण न्हू हांवें तें चड तीख करूना. ताका न्हिदोयता तो न्हिदना सांजचो. चोय तो देंवता आतां. आपुणू देंवपा सोदता बेडा वयलो आनी पयलीं ताका न्हिदोयता आनी हांवूय मातशें न्हिदतलें आनी मागीर हांव क्विल्ट दाखयता तुमकां. ओके आयज म्हळें क्विल्ट करुया, न्यू डिजायन दुसरो कोत्ता एजुकाम. ओके आनी तुमकां मागीर मेळटा.
बिल्ड करपा न्हू वचय ओ मुगेलें वीथ 2.14 इंच तेजी हें आहलोलें वीथ आहलोलें आनी लेंथ हांवें 24 इंच घेयलोलें तेश कोन्न हांवें तेश कोन्न जायत पीसीस घेयलोले ओके तुमकां जाय तेचो पीस कितले पीस घेयाय आनी एक हांवें बॅक क्लॉथ घेयलोलें तें सेम तुमकां जाय तितलें घेवपाचें ओके आनी हेचो हो पीस हांवें अपसायड डावन केला 1/2 इंच अशें हांवें तेका मशीन मारला मागीर तो टर्न करपाचो हांवें 24 इंच घेयलोलें तुमकां जाय तितली तुमी घेवपा जाता तुमगे अशें करून गोजडी करपा तितली तुमी इंच घेयाय ओके मागीर तें लांबचे लांब हांवें तेका 1/2 इंच अशें मशीन मारला अशें करून एंड स्टार्ट कोत्ता तेन्ना ओके तुमगे मशीन मान जालें तें आनी मागीर तें टर्न केलां अशें करून टर्न करपाचें अपसायड डावन आहलो न्हू तें सो फ्रंट अशें करपाचें आनी तेका आयन मान घेवपा मातशें मागीर आनी दुसरी पीस लावपाचो तुमकां जाय तितले कलर करूंक जाता हेचे पोत्तून अपसायड डावन दवरला 1/2 इंच मशीन मारला मागीर तें पोत्तून टर्न करपाचें आनी तेका पोत्तून फेर मारपाचो तें मागीर नीट एंड क्लीन दिसता तेश करून केलें जाल्यार तुमगे सेकेंड वन जालें तें सगलें मेळोन मुगे दिसता 16 पीसीस अशें केलो तें हांवें चोय अशें करून करपाचें टर्न आनी मागीर अशें करून थर्डूय बीन तेशें करून करपाचें अशें करून लायन मुगे सगले पीसीस जाले म्हणटोरी हांवें पोत्तून तुमकां दाखयलोलें कित्याक तेंच दाखोवपा टायमूय वेस्ट न्हू देखून हांवें तुमकां लास्ट करून दाखयलां 2 दाखयले आनी हे लास्ट अशें करून दाखयलें तुमकां आतां हें आनी मुगे जालें तें कंप्लीट हांवें बरें फेर मारलें तेका मागीर लास्ट तुमकां जाय तितली लेंथ वीथ घेवपा जाता आनी मागीर तें हांवें मार्क केलां क्रॉस वायज अशें करून मार्क करपाचें आनी मागीर कट केलां तुमकां जाय जाल्यार स्लांट अशें करून आतां हांव स्लांट कोत्ता न्हू सो तुम मिडल्सान देखून 2 अशें करून पीस करूंक जाताय 4 पीसीस करूंक जाताय तशें करूनय डिजायन जाता तो अशें करून तें पयलीं मार्क केलां हेज्यान चॉक घेयला आनी मार्क केलां आनी मागीर ते पीसीस तुमकां जाय तेशें करून एडजस्ट करूंक जाता तेशें करून तो मागीर डिजायन जाता तेजें तें मटिरियल हें जाता न्हू चेंज जाता अशें करून मागीर तें मशीन मारपाचें पोनांतल्यान अशें करून हांव चोयतालें मुगे तो स्टीच येता की ना तें कित्याक हें मशीन म्हाका सोतायतालें मोदें स्टीच येयना आहलो पोनांतल्यान आतां मुगे कंप्लीट जालें तें लास्ट डिजायन अशें करून जाल्लो मागीर सायडीच्यान तेका हांव हें मारतलें पट्टी लायतलें ओके तुमी ट्राय कराय आनी म्हाका सांगाय कमेंट बॉक्सान बरें दिसता न्हू मटिरियलूय बरो पडलो तेका अशें करून ते कलर अशें करून कोणू टेलराको बी मागोन हाडे पीसीस कोणू शिंवताय जाल्यार ती मागीर इवनिंग टायमा किवना हांवें हेचे वेजिटेबल कटलेट्स केल्ल्यो हेचे हो आयज दीस मुगेलो आयच्या दिसा हांवें कितें कितें केलो तें आयज हांवें शूट केलां आनी टायम वेस्ट करना कितें ना कितें करीत आसता अशें करून तें कोत्तलें ना कोणें दिलें जाल्यार तें शिंवता तशें कोत्ता बाब जाल्यार बाबागे मागी काम तेगे ब्रेकफास्ट तेगे लंच इवनिंग स्नॅक्स चालू आसता मागीर युट्यूबाचें एडिटींग आसता मातशें थोडेशें तेंय कोत्ता तितून खूब ओके आनी आय होप तुमकां मुगे विडियो लायक जातो म्हूण थँक यू फॉर वॉचिंग माय विडियो तुम समज लायक जाल जाल्यार लायक कोराय शेयर कोराय नीव आहा जाल्यार मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय ओके सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन बाय